प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शुभ वर्तमान जावन आसा माकूचो पयलो विस्वोर वोड 40 ते 45 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 1 वर्सेस 40 to 45. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ताचे कोडे उपकार मागीत एक खोडकार ताचे सोरशी आयलो आनी दिमेर रावन ताणें ताका म्हणलें, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. ताचे चुरचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावन म्हणलें, वय, म्हाका खोशी आसा, नितोळ जा. आनी अशें म्हणुना फुडें ताचें कोड नाच जालें आनी तो नितोळ जालो. पोळे, कोणाकूच हें सांगी नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय आनी पोरजेक तुजी पेकोवणी रुजू करचे खातीर तुजे नितोळसाणेक लागून मोइजेसान फर्मायल्लें दान भेटय. अशें सांगून ताका खोरायेन चिडकायतोच जेजून ताका बेगीनच धाडलो. तो गेलो, पूण ही खबर अशे भाशेन पोरगोटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्ती खंयच्याच नोगरांत वचूंक जायना जालें आनी भायर एकसुऱ्या सुवातांचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कडेचो लोक ताचेशी येतालो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शुभ वर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू एका मनशाक बरो कोत्ता आनी ताका कितें आहलें. ताका तो कोडकार आसलो, लेप्रेसी आहली ताका. आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार जेन्ना एक कोडकार आसलो ताका लोकां बरोबर रावपाक जायनासलें. ताका एकसुरो रावचो पडटालो. कित्याक ज्या भाशेन कोणाक आतां ह्या दिसांनी कोवीड जाला, ताका आयसोलेट करतात, ताका एकटोच रावचो पडटा आपल्या रुमान, खंयसर आपल्या कुडीन रावचो पडटा. तीच भाशेन भाव भयणीनो, एक कोडकार जेन्ना ताका कोडकाराचें दुयेंस आसलें, ताका एके वटेन एकसुरो रावचो पडटालो. आनी हो कोडकार जेजूशी येता आनी जेजूक म्हणटा, तुका खोशी आसा जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. पळयात भाव भयणीनो, तो जेजूक येता आनी म्हणटा, तुका खोशी आहा जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. आनी भाव भयणीनो, जेजूक ताचे चुचुरे दिसता आनी जेजू ताचो हात ताचेर दवरता. आयकात बरे भाशेन, जेन्ना कोण कोडकार आसलो, कोण ताचे लागीं वचनासलो, ताका हात पासून लायनासलो, पूण जेजू ताका ताचेर हात दवरता आनी म्हणटा, होय, म्हाका खोशी आसा, नितोळ जा. आनी त्याच वेळार ताजें दुयेंस, ताजी पिडा पयस जाता, तो नितोळ जाता. आनी जेजू ताका सांगता, म्हणटा, वच आनी कोणाकूच सांगी नाका, फकत जें मोइजेसाच्या कायद्या प्रमाणे तुका सांगलां करपाक तें कर आनी एका पाद्रीक दाखय, एका आदनिकाक दाखय आनी आतां तूं वच, पूण कोणाक सांगी नाका. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू कसली मिलाक करतालो, तो म्हणटालो, वच, सगल्यांक सांग देवान तुजें कितें बरें केलां तें, तुजी गोवायकी दी. पूण जेन्ना ह्या कोडकाराक बरो कोत्ता, जेन्ना ह्या कोडकाराची जी पिडा आसली, लेप्रेसी आसली, ती पयस कोत्ता, ताका ताचेर हात धरून, जेजू त्या कोडकाराक, जो कोडकार आसलो आतां नितोळ जाला, ताका कित्याक सांगता, तूं कोणाक सांगी नाका म्हणून. भाव भयणीनो, जेन्ना त्या वेळार मोइजेसाचो कायदो चलतालो आनी जो कोण कोडकार आसलो ताका एकसुरो रावचो पडटालो आनी जो कोणें ताका हात लायला पासून जाल्यार ताकाय आतां एकसुरो रावचो पडटालो. ताका आतां एके भाशेन कोणाक कोवीड जाला, कोण ताका कोवीड जाला जाल्यार आनी तो कोणाक मेवला जाल्यार ताकाय आतां एकसुरो रावचो पडटा. कित्याक तें दुयेंस एकामेकाक बेता जेन्ना आमी भावार्थ धरिना तेन्ना. तेच भाशेन जेन्ना जेजून ह्या कोडकाराचेर हात दवरलो तेन्ना आतां कोणाक कळ्ळें जाल्यार हे जे फारिसेव आसले, धर्मशास्त्री आसले, जे जेजूचेर आड येताले, तांकां एक राजांव जाल्लें जेजूक पयस दवरपाक, जेजूक ओगी रावपाक. म्हणटच जेन्ना ह्या कोडकाराक पिकोवणी मेवली आनी ताणें सगल्यांक सांगूंक लागलो, जेजू म्हजेर हात दवरला, म्हाका पिकोवणी दिल्या, आतां कितें घडटा. जेजूक पासून आतां सगल्यांक कळटा आनी आतां जेजूक एकसुरो रावचो पडटा. आनी देवाचें उतर आमकां सांगता की जेन्ना हो जो
कोडकार आसलो ताका पिकोणी मेवली तो गेलो पूण ही खबर अशी भाशेन परगटून आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेजूक उक्ते खंयचेच नोगरान वचूंक जायना जालें आनी भायर एकसुऱ्या सुवातेर ताका रावचें पडलें. म्हणटच भाव भयणीनो, आयज जेन्ना या आयच्या शिवर्तमानान जेजूक ह्या कोडकाराक सांगता सांगिनाका म्हणून एक राजांव आसलें. पूण आयज भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत कितें बरें घडलें जाल्यार जेन्ना आमी जेजूचेर बावार दवरता, ताच्या उतराचेर बावार दवरता, आमकां जेजू म्हणिना तुमी आतां वचोन कोणाक सांगिनाकात, वचोन सांगात देवान तुमच्या जिवितांत कितें केलां तें. जेन्ना भाव भयणीनो आमी जेजूचेर बावार दवरता, ताच्या उतराचेर बावार दवरता आनी ताचेर बावार दवरून आतां आमकां तें बरें मेवता देवाचें, आमकां पेकोणी मेवता, आमच्यान आतां वचोंक जाय सगल्या कडेन तें परगट करूंक जाय. ज्या भाशेन ह्या कोडकारान सगळे वडे जावं वचोन तो खुशाल जालो. वय जेजून ताका बरो केलो, इतलो एकसुरो आसलो, ताचें जिवीत सामकें पिड्यार जाल्लें, पूण आतां तो इतलो खुशालकायेन बोल्लोलो की सगल्यांक सांगूंक लागलो. वय जेजून ताका सांगलेलें सांगिनाका म्हणून, पूण ताका इतली खुशालकाय भोगली. वय जेजूक त्रास जाले, पूण आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमच्या जिवितांत कितेंय तरी बरें घडटा, आमकां जाय आमची घोवायकी दिवपाक, आमकां जाय वचोन सगल्या कडेन सांगपाक की जेजून आमच्या जिवितांत कितें केलां तें. जेन्ना आमी अशें करता, जेन्ना आमी घोवायकी दिता, भाव भयणीनो, आमी जेजूचें नांव फुडें सोदता, ताची राजवटकी फुडें सरपाक आमी वावुरता आनी आमच्या घोवायकी वरवीं कितल्या लोकांचो बावार्थ वाडटा, कितल्या लोकांक कळोन येता की ताच्या जेजूच्या उतराचेर बावार्थ धरून कितलें बरें जाता तें. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ही खबर आमी आयकता, हें शिवर्तमानाचेर नियाळ करता, आमी ह्या कोडकारा भशेन जावया. कोडकार इतलो खुशाल जालो, ताका पेकोणी मेवली, तो सगल्यांक सांगूंक लागलो. जेजू आयज आमकां सांगिना जे भाशेन ताका कोडकाराक सांगलें कोणाक सांगिनाका म्हणून, कित्याक तेन्ना मोइसेचो कायदो चलतालो. आतां भाव भयणीनो, जेन्ना आमच्या जिवितांत कितें बरें घडटा, आमी वचोया, आमची घोवायकी दिवया, सगल्यांक सांगुया कितें देवाचें उतर करता आमच्या जिवितांत आनी दुसऱ्यांचो बावार्थ वाडपाक आमची घोवायकी दिवन जेजूचें राज फुडें सरपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.